सी बेसिकली हो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट जो येयलो तो दॅट इज तो प्लांटूच पयलो गोंयान आसलो आनी त्या वेळार लोक जमीन सुद्दां दिवपाक तयार नासले साळगांवकार. त्या खातीर आमचे कोमलीदासचे भाव जे आसात ह्या कोमलीदासच्या लोकांक आमी भावापुता करून साळगांवा खातीर आनी कळंगूटचो जो बेल्ट आसा पूर्ण तेज्या खातीर ती गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट जावचो आनी 100 मॅट्रीक टनाचो जावचो अशें म्हणून आमी तो हें केल्लो लोकांक सांगून करून प्रॉमीस केल्लें. आनी त्या वेळाचे आमचे सर्गेस्त आदले मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हेंच्यांनी लोकांक उतर दिल्लें की आमी तो इतके पुरते सीमीत रावतले म्हणून. पूण आतां अशें पळोवंक दिसता कित्याक आमी पळयता आमच्या हांगा पर्वरी रावल्या नंतर साळगांवा वचून पळयता की भायल्यो खंयच्यो खंयच्यो गाडयो येता आनी थंयसर ते गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाचेर मोठ्या प्रमाणान गार्बेज खंयची येता तेजी कॅपेसिटी आहा पळय तेजे कॅपेसिटीच्या भायर आसा. केन्ना केन्ना पळोवंक मेळटा की ते हेज्या भायर सुद्दां डंपिंग आहा पळय ते डंपिंगाच्या भायर सुद्दां गार्बेज पडलेली आसा. आतां अशें आयकलां की फाटल्या दिसांनी ह्या सरकारान एक निर्णय घेतलो की गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाची कॅपेसिटी वाडोवपाची आनी परत आतां 2 दिसां पयलीं परत तेंचे उलोवप जाल्लें आसा. सो म्हाका दिसता हे एक्झॅक्टली कितें करूंक सोदता पळय तें म्हाका बरोबर लागना. त्या खातीर हांवें एक आमच्या कार्यकर्त्यांक मेळोन आमी एक मेळोन हें केल्लें आसा एक विचार केल्लो आसा की आमी सगळे साळगांव मतदारसंघाच्या लोकां खातीर आमी मुख्यमंत्र्यांक मेळपाचें ठरिल्लें आसा. मागीर आमचो वेस्ट मॅनेजमेंट मिनिस्टर जो आसा बाब मायकल लोबो आसा हेकाय मेळपाचें आसा. आनी भारतीय जनता पक्षाचे पूर्ण जे मंडळ आसा हें पूर्ण मंडळ आमी आमचे मंडळाचे अध्यक्ष जे गोवा स्टेटीचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे बाबा आसा हेकाय मेळटले. आनी साळगांवकारांचे जे कितें विचार आसा की तांकां म्हणणें आसा की तेंचे गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट येयलो बरें जालें गार्बेज लोक सगळ्याक उडयताले ती गार्बेज आतां थंय ना बरें सगळें चलता. पूण आमकां आनी बाकी सगळे आख्ख्या गोंयची गार्बेज आमकां हांगा नाका हें सगळ्यांचें म्हणणें आसा. त्या खातीर ह्यो जो विचार साळगांवकाराचो आसा साळगांव मतदारसंघाचो लोकांचो जो विचार आसा तो विचार आमी आमचे जे लिडर आहा तेंच्या पर्यंत पावयतले. कित्याक हेज्या फुडें सुद्दां आतां 100 आसा तो कॅपेसिटी तेजी 150 पर्यंत गार्बेज आमी ताका पुल आउट करता. पूण आनीक वाडोवंक शकता साळगांवची कळंगूटच्या बेल्टाची आनीक गार्बेज जावंक शकता. पूण तें जर केटर करतलो जर न्हू जाल्यार आनीक आमकां पयलींच तो व्हडलो करून फायदो ना अशें लोकांचें म्हणणें आसा. त्या खातीर हांव तुमकां विनंती करीन आमच्या मुख्यमंत्री आमचे गार्बेज मिनिस्टर मायकल बाब लोबो आसा आपले हे आसात अध्यक्ष आसात तेंच्या पर्यंत आमी हो विचार व्हरतले आनी तेंच्यांनी तेजेर योग्य निर्णय घेवपाकूच जावो. कित्याक लोकांची नाराजी आमकां ओडून घेवपाची ना. बरं हे एक्सटेंशन करचे पयलीं तुमी म्हणटा कितें बांयगिणी बीन जावचो पयलीं तो करचो. हय बांयगिणी ऑलरेडी एक्विशन जाल्ले हा मोठो जागो आसा थंयसर करचो पूण सगळे सोपस्कार पूर्ण जाल्ले आनी जर पूर्ण जाल्ले आसा जाल्यार थंय कोणाच्या अंडर म्हणजे दबावा खातीर फाटी घेता ते घेवंक उपकारना. म्हाका दिसता त्या लोकां खातीर तो एक गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट 200-250 मॅट्रीक टनाचो जावचो जेणे करून गार्बेज सगळी जी आसा पळय ती सगळे कडेन त्या गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाचेर ह्या ट्रीटमेंट प्लांटाचेर सगळी ट्रीट जातली. तेच सगळे प्रश्न जे आसा हे सगळे प्रश्न आसा पळय उबे जाल्ले आसा पळय हे सगळे प्रश्न आमचे माननीय मुख्यमंत्री आसा हेंचे कडेन आमी मांडपाचे आसा. हे पक्षान आमच्या साळगांवच्याच थारिल्लें आसा. सो तुमी एके सायडीन म्हणूंक जाता यू आर ओपोजींग द एक्सपान्शन प्लॅन. आमी एक्सपान्शन आसा पळय हें लोकांक मान्य ना. कित्याक त्या गार्बेज ट्रीटमेंटाचेर जर त्यो गार्बेजच्यो आनीक गाडयो व्हरतल्यो आतां वयता आनीक जर व्हरतल्यो जाल्यार त्यो गार्बेज ट्रीटमेंटाक तेजे व्हडले रस्ते ना थंय वाडोवपाक आनीक जागो ना. हे पयलीं जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा पळय हो इन्फ्रास्ट्रक्चर पयलीं तयार करपाक जायो आनी मागीर जावो जाल्यार तो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट जो आसा तो एक्सपान्शन करपाक जायो. हें केल्या शिवाय आमी ते फुडलें कशें करूंक शकता. हें पयलीं करात न्ही. हे जे आमचे कोण आसात पळय आमचे साळगांव मतदारसंघाचे निवडून दिले आहा आमदार आसा आमचो आदलो मिनिस्टर आसा पळय तेंच्यांनी सगळ्यांनी हो प्रश्न पयलीं सोडोवपाक जायो आनी मागीर तुमकां करूंक जाय जाल्यार हांवें कालच्या तेंची हें केलां की तेंनी अपोज केल्लो आसा की आय एम ऑल्सो अपोजींग हेकाच लागून की लोकांचें हें आसा म्हणणें आसा की आमकां आत्तां ह्या क्षणाक आनीक वाडोवपाचो आमकां नाका.
तुमकां आनी खंय बांयगणी करपाचो आहा, सावथ गोवा करपाचो आनी खंय करपाचो आहा करा. सर एका वाटेन हें कशें पळयता तुमी जेन्ना तुमची पार्टी आसा, तुमच्या पार्टीचें गव्हर्मेंट आसा आनी तुमच्या पार्टीचो मिनिस्टर ऑन एक्सपेन्शनाचें जालो, तुमकां कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. पयलींचे मिनिस्टर तुमी, पयलींचे आमदार, पार्टीचे लिडर तुमी. हय कशें आसा की सरकार हें एके वटेन चलता आनी पार्टी ही दुसरे वटेन, पार्टीचें आमचें संघटन करप. पूण म्हाका दिसता सरकारान आमच्या मायकल बाबूय आसा, तेज्या पयलीं आमचो हांगलो आमदार आहा तोय आसलो. आनी म्हाका आतां अशेंय कळ्ळां की तो जेन्ना मिनिस्टर आसलो पळय त्या वेळार ताका एक्सटेन्शन करचें म्हणून ताका एप्रुवल दिल्लें आसा, हें कळलें आसा. फाटल्या दिसांनी पेपराचेर बी येयल्लें. त्या खातीर हांव हे सगळे जे विशय जे आसा पळय हे विशय मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालून आमचें मंडळ घेवन आमी हेजो सोक्ष मोक्ष लायता.